नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश बामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कोळशाच्या येरादारी खातीरूच रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण। केंद्रीय रेल्वे मंत्र्याच्या ट्विटा उपरांत गोंयभर बोवाळ। कोळशाच्या मुद्द्यावयल्यान विरोधक पडले सरकाराचेर तुटोन। सांखळेच्या मॅनेजमेंट कॉलेजीचो विद्यार्थी गायब जावन वर्स जाले पुराय। सांतिस्तेव फेरी धक्क्या वयल्यान उदकान घातिल्ली गाडी, वांगडा आशिल्ले चली विद्यार्थी पेंवन आयिल्ले भायर। घोग्यांनी पावस पडून लेगीत ह्या वर्सा 18 जून रस्त्याचेर साचूंक ना उदक। स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार ड्रेनेज सिस्टम जाग्यार घालून गटाराय केल्ली नितळ, सांगता स्मार्ट सिटी अभियंतो मुकुंद मळीक। कुंकळ्ळी उद्देगीक वसणुकींतल्या परशुराम मॅटॉक्स कंपनीक सोपारा फांतोडेचेर लागलो उजो लागपाचें नेमकें कारण अस्पश्ट। उजो पालोवपी दळान धांव मारून उजो हाडलो नियंत्रणांत। गोंय बेळगांव मार्गाचेर जांबोटी लागीं एक ट्रक कोसळ्ळो, दुसरो बंद पडलो। ह्या प्रकाराक लागून दोनूय वाटेनची येरादारी पडली आडखून। अफगाणिस्तानात परतून एक फावट व्हडलो भुंयकाप। 800 लोकांक मरण जाल्यार 2500 लोक जखमी। लोकांक मातयेच्या ढिगा पोंच्यान काडपाचें काम नेटान चालू। आनी आतां खबरो विस्तारात। केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यान कोळशाच्या येरादारी संदर्भात केल्ल्या ट्विटा उपरांत गोंयभर बोवाळ पडला। रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण कोळशाच्या येरादारी खातीर न्हय म्हणून गोंय सरकार सांगताले। आतां रेल्वे मंत्र्यान केल्ल्या ट्विटा उपरांत विरोधक सरकाराचेर तुटून पडल्यात। दुसऱ्या रेल्वे रुळावयल्यान कोळशाची येरादारी जातली, पूण मुरगांव बंदरात कोळशाची हाताळणी वाडोवचे नात म्हणून मुख्यमंत्री सांगता। हॉस्पेट ते वास्को मेरेन जावपी रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लागून कोळशाच्या येरादारेक गती मेळटली म्हूण केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यान ट्वीट केला। रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण कोळशाच्या येरादारी खातीर न्हू म्हूण भाजप सरकार सदांच सांगताले, मात आतां केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यान केल्ल्या ट्विटा उपरांत गोंयभर बोवाळ पडला। तांणी केल्ल्या ट्विटा उपरांत विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडलो। सरकार लोकांचे भावने बरोबर खेळटा असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलो। तशेंच रेल्वे दुपेटीकरण कोळशा खातीर न्हू म्हूण सरकार सदांच सांगताले, पूण निमणे खरें कितें ते भायर आयले। पयलीं कोळशाच्या प्रदुशणाक लागून मुरगांवकार त्रासान पडल्यात आनी आतां वेळसाव गांव काबार करपाचो सरकाराचो विचार आसा, अशें आमदार विजय सरदेसायाचें म्हणणें। रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण कोळशाच्या येरादारी खातीर म्हूण घोशणा केल्या उपरांत दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी सरकाराचेर तिडक उक्तायल्या। आनीक आज म्हाका दिसता दिस बीजेपी गव्हर्मेंट इज एक्सपोज्ड ऑन ऑल द फ्रंट्स। जे फेक अजेंडा ऑफ द बीजेपी, भ्रष्ट जुमला पार्टी, जे आज म्हाका दिसता टुडे इफ यू लुक, आय थिंक आवर पार्टी प्रेसिडेंट इज गोइंग टू एड्रेस द प्रेस लेटर, बट दूख जाता आमकां जेन्ना आमी प्रोटेस्ट हुंक वता, देर इज अ रायट फॉर अस, बट टुडे दे वेंट टू द काँग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स इन पेंजीम एंड पुट इंक ऑन आवर बैनर्स, ऑन द बोर्ड्स। I condemn this act. This is not democracy. This is dictatorial attitude. This is hukumshai. Never in the history has something like this happened. And this are being done, especially म्हाका दिसता जे थिंगा आमदार आशिल्ले, आदले आमदार आशिल्ले, इतली दादागिरी लोक सोसून घेवपाचे ना। It is very easy to take law in your own hands. But this is not what India is about. This is not what is a democratic process all about. म्हाका दिसता आज पीपल शुड कम फॉरवर्ड। काल सेंट्रल गव्हर्नमेंटान, मोदी सरकारान अनाउन्स केला की डबल ट्रॅकिंग फ्रॉम हॉस्पेट टू वास्को द गामा ऑपरेशनलाइज केला म्हणून, जे आम्ही सगळे गोंयकार ओपोज करता। 2020 लॉकडाऊनाच्या टायमार गैर कानुनी कित्याक व्हिडिओ कॉन्फरन्सान 3 लिनियर प्रोजेक्ट पास केले। That was आम्ही प्रूफ केले इट इज मेंट फॉर कोल ट्रान्सपोर्टेशन। तेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगुल्ले इट इज नॉट फॉर कोल ट्रान्सपोर्टेशन, इट इज मेंट फॉर पॅसेंजर। 2 मिनिस्टरांकूय फुडें काढले, श्री निलेश काब्राल आणि श्री मॉविन गुदिनो, दोघांनी म्हणे इट इज फॉर पॅसेंजर डेव्हलपमेंट, आणि आम्ही सांगले फोटी मारता म्हणून। आयज स्पष्ट जाल्लें आसा, सेल्फ डिक्लेअर केल्लें आसा की हय ते फोटी मारताले म्हणून। दाजी म्हणटा काँग्रेसीक फकत कोळसोच दिसता। रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण जाले जाल्यार पर्यटक गोंयांत येवचे ना काय, अशें दाजी विचारता। डबल ट्रॅकिंग कोलाचेर कांयच इश्यू जावना।
काँग्रेसी कडेन गोंयान आनी देशभरान खंयच मुद्दे ना. आतांच तुमी पयली आमची आक्रोश रॅली आतांच जाली आनी डबल ट्रॅकिंगाचे जो स्टेटमेंट आमच्या युनियन मिनिस्टरान केला तो काँग्रेस पार्टी खंय तरी एक आयसोलेशनान एक घेता, एक पोलूच घेता. तातूंत भोंवपाक लोक म्हणजे ट्रॅवल करचे ना लोक, तातूंत भितर ट्युरिजमाक बरें जावपाना, तातूंत ट्युरिस्टांक आमचे खंय वचपा खातीर सवलत जावपाना. ह्यो सगळ्यो सवलती जातल्यो, तातूंत भितर पोलाचेय जातले. आनी आमचो पार्टी नाल्यार आमचे हे आमी पयलीं पसून आमची मागणी आसा की कितेंय जालें जाल्यार पोल्युशन जावपाक ना, ते धापून वचपाक जाय, ते सिल्ड वचपाक जाय. आनी त्या खातीर आमच्या प्रयत्नान म्हाका दिसता खंय तरी आज JSWन व्हडलो डोम बांदिल्लो आसा आनी आज पोल्युशन लेवल आमी कंट्रोलान हाडला. आज खंय तरी काँग्रेसीक खंय तरी कसलेच विशय नाशिल्ल्या कारणान फक्त जो स्टेटमेंट आसा तातूंत भितर तांणी सगळें म्हणिल्लें आसा. ट्रेनीची फ्रिक्वन्सी वाडटली, ट्रेनीच्यो ट्रॅव्हलिंग पॉयंट्स वाडटले, ट्युरिस्टांक बरें पडटलें, ट्युरिजम आमची वाडटली. हे सगळें वाडटा आसतना एक पोलाचो इश्यू घेवन ताजेर स्टेटमेंट करप हें चुकीचें आसा. दुसरे वटेन रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लागून कोळशाच्या येरादारीक गती मेळटली ही गजाल खरी आसली तरी कोळसो हाताळणी वाडोवचे ना म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. परत एकदा सांगता, कोळ जितको आसा पळय न्ही ताजी कॅपेसिटी आनीक वाडची ना गोंयांत. हांव क्लियर करता. इतकें जर तेंच्यांनी म्हटलें ते कोळ तो घेता शब्द, तितून म्हटलेलें आसा क्लियर कट जर पळयत, ट्युरिजम म्हटलेलें आसा, ट्रेड म्हटलेलें आसा, बाकीचें सगळें आसा भितर. वायज ह्या टेकी कोळ जितके परमीट केल्लो आसा पळय आतां पर्यंत तितकोच ताज्या वयर वाडचो ना. फॉर्मर CMान एश्युरन्स दिल्ले तेजे आतां बरें जालें म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. माशेलांतल्या सांतिस्त्या फेरी धक्क्या वयल्यान उदकान गाडी घालून गायब जाल्ल्या वासुदेव भंडारीक आयज 1 सप्टेंबराक 1 वर्स पुराय जाता. वासुदेवाची कूड एका वर्सा उपरांतूय सापडूंक ना. ताका लागून तो जितो आसा काय मेलो तेंय कळपाक मार्ग ना. वासुदेव मेलो जाल्यार ताची कूड खंय गेली आनी तो जितो आसा जाल्यार आसा तरी खंय अशा कितल्याशाच प्रश्नांच्यो जापो अजूनय मेळपाच्यो आसात. गाजलेल्या वासुदेव भंडारी प्रकरणाक आयज वर्स पुराय जाता. साखळेच्या मॅनेजमेंट कॉलेजीचे विद्यार्थी वासुदेव भंडारी आणि ताचे इश्टीन पोरू 31 ऑगस्टाचे रातीक रेंट कार घेवन कॅम्पसाच्या भायर सरिल्ले. गुगल मॅपाच्या मजतीन ही दोगांय सांतिस्त्यो फेरी धक्क्या मेरेन आयिल्ले, पूण मुखार न्हंय आसा हें तांच्या लक्षात आयलेंच ना. वासुदेव रस्त्या वयल्यान नेटान गाडी घेवन आयलो आनी थेट उदकान गाडी घातिल्ली. ताचे वांगडा आशिल्ले ताचे साथीदार चलयेन पिवन आपलो जीव वाटयल्लो. वासुदेव भंडारीनूच आपल्याक भायर काडले, पूण तो परतो गाडयेन आशिल्लें सामान हाडपाक गेलो आनी परतो आयलोच ना म्हणून ताची इश्टिणीन सांगिल्लें. वासुदेवाक बुडून मरण आयलें जाल्यार गाडी भायर काडली तेन्ना ताची कूड खंय गेली. गाडयेंत फकत ताची बॅग आनी लॅपटॉपूच आशिल्लो. वासुदेव बुडलो जाल्यार ताची कूड गेली तरी खंय, तो पिवन भायर सरलो जाल्यार तो गेलो तरी खंय ह्या प्रस्नांच्यो जापो अजूनय मेळपाच्यो आसात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. राजधानी पणजेत पावसाच्या दिसांनी सदांच हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाताली. 18 जून रस्तो जाल्यार पावसाच्या दिसांनी तुंबतालो. रस्त्या कुशीकच्या दुकानांनी उदक भरताले, पूण ह्या वर्सा मात घोग्यांनी पावस पडून लेगीत 18 जून रस्त्याचेर उदक साचिल्ले दिश्टी पडूंक ना. पळयात पुराय बातमी. राजधानी पणजेत पावसाच्या दिसांनी उदक साचून हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाताली. 18 जून रस्त्या कुशीकच्या दुकानांनी उदक भरताले. राजधानी पणजेत सुरू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळारूय रस्त्यांचेर उदक साचून लोकांक त्रास सोंसचे पडिल्ले. पूण ह्या वर्सा मात घोग्यांनी पावस पडून लेगीत राजधानी पणजेत उदक साचून राविल्लें दिश्टी पडूं ना. ताका लागून स्मार्ट सिटीचें काम खऱ्यांनीच बरें जालें अशें म्हणूं येता. स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार ड्रेनेज सिस्टम जाग्यार घालून गटरांची रुंदाय वाडयल्ली. राजधानी पणजेंतल्या ड्रेनेज नेटवर्काचो वेवस्थीत अभ्यास करून भितर आशिल्ले केबल्स अजून सकयल व्हेले. तशेंच थोडे ड्रेन्स उक्ते केले. पावसा पयलीं गटारांनी साचून राविल्लो कोयर काडलो. ताकाच लागून ह्या वर्सा पावसांत राजधानी पणजेंत उदक साचूंक नाशिल्ल्याचें स्मार्ट सिटीचो अभियंतो मुकुंद मळीक सांगता. ओके, सो ह्या वर्सा आमी पणजेन पळोवंक शकता की आमी काय फ्लडिंग बीन आमी एक्सपिरियन्स करूं ना. हेजें कारण म्हणजे स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत आमी जे ड्रेनेज सिस्टम्स केले हे फावट आमी ज्यो रस्त्याच्या दोनाय सायडीन ड्रेन्स केल्या, ज्यो पयलीं बारीकशे चॅनल ड्रेन आशिल्ले तेमी व्हड करून व्हडल्यो ड्रेन्स केल्या आनी ते बरे तरेन बांदून काडून ताका वयर सगळे ग्रेटींग बिटींग घालून उदक सारकें ड्रेनीन वतले आनी त्यो ड्रेन्स आमी वेल कनेक्टेड केल्या टू द ड्रेन्स विच आर गोईंग टू द सी. आमी हो सगळो ड्रेन नेटवर्क प्रॉपरली स्टडी करून इनवर्ट लेवल्स पळोवन आमी हो ड्रेन नेटवर्क पणजे हे फावट एस्टाब्लीश केल्लो आनी तेचे आमकां एक बरे तरेन रिजल्ट मेळ्ळो आसा.
सेकंड थिंग ऑल्सो आतां थोडे रोड आमी करूं ना, फॉर एग्जाम्पल 18 रोड आमी करूं ना, बट द इंटरनल रोड जे आसा वीच गोज टू द 18 जून रोड एंड टेक द वॉटर फ्रॉम 18 जून रोड टू द सी, ते चडशे आमी रोड केले आनी तेच्या कारणान आमी जे स्टार्टींग थंय जंक्शनाचे चोक पॉयंट आशिल्ले, थंय ड्रेनांनी थोडे केबल्स आशिल्ले ते आमी केबल्स थोडे सकयल व्हेले, थोडे ड्रेन्स ओपन केले, क्लियर व्हेंट्स दवरले, खंय आफ्टर द फर्स्ट मॉन्सून ऑल्सो आमी फूल डिसिल्टिंग केले वेर वी हॅव डन द वर्क, सगळे ड्रेनातले सिल्स काडले, एज अ रिजल्ट आमकां व्हडलोसो इम्पॅक्ट पडो ना पावसाचो. सेकंड थिंग ऑल्सो आमी पावसा पयलीं वेवस्थीत तरेन आमी सगळे आमचे बिटुमीन बीन काबार केल्ले, फुटपाथ वी हॅव डन, चडशे हितून आमकां कांय व्हडलोसो इश्यू जावना. आमी फुटपाथ मातशे रेज केल्ले, जी शॉपां सकयल आशिल्ले ते फुडें आमी कप्स घालून बीन उदक वयर हितून वचपा जायना हेची फूल काळजी घेतिल्ली, आनी खंय ड्रॉप चेंबर्स जाय थंय ड्रॉप चेंबर्स आमकां डिसील करपाक मेळटात ते आमी सगळे करून दवरिल्ले. एज अ रिजल्ट आमकां पणजेन कांय व्हडलोसो त्रास जावना. स्मार्ट सिटीचें काम खऱ्यांनीच बरें जालां. पावसाच्या दिसांनी दर वर्सा 18 जून रस्त्यार उदक साचतालें, ताका लागून आमकां त्रास जाताले, पूण ह्या वर्सा मात 18 जून रस्त्यार उदक साचिल्लें दिश्टी पडूंक नाशिल्ल्याचें स्ट्रीट वेंडर सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. म्हाका सांग की ह्या वर्सा 18 जून रोडाक उदक भरोंक ना, दर वर्सा हरशी भरताले. आता बरें आहा बाय, आता काय ना. ओके, कित्या खातीर कशें दिसता? केली आनी ताका लागून बरें वायट ना, आता म्हणजे बरें अशें आसल्यार पुरो. पूण दर वर्सा तुमकां हरशी उदकान बसून काम करचें पडटालें. ओके, सो ह्या वर्सा उदक भरोंक ना. फुडल्या वर्सा अशेंच आसतलें काय दिसता? म्हाका सांगू शकना, सरकार चेंज जाल्यार कितें जावं सांगूंक शकता न्हू. आतां सरकार आमचेर काय ना. पूण स्मार्ट सिटीचें काम बरें जालां म्हणटा. बरें जालां काम बरें. हां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुंकळ्ळी आयडीसींतल्या परशुराम मॅटॉक्स कंपनीत सोमारा फांतोडेचेर उजो लागपाची घडणूक घडली. कुंकळ्ळी आनी मडगांव उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो कसो लागलो आनी कितले लुकसाण जाले हाची म्हायती अजून मेळूंक ना. मात चडांत चड संपत्ती वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयले. हय सर, आमकां सकाळी 3:56 मिनटांनी फोन आयलो. सो कुंकळ्ळी इंडस्ट्रियल इस्टेटीक परशुराम मॅटॅक्स म्हणून एक कंपनी ती IDC कुंकळ्ळी ते उजलाक म्हणून. सो आमची टीम कुंकळ्ळीची आमी बेगीन गेले थंय. विदीन 6-7 मिनटां आमी स्पॉटार पावले. तेन्ना पळयलें तर टोटल रॉ मटेरियल आनी फिनिश्ड गूड आशिल्लें उजार आशिल्लें, जितूंक हें पेपराची हें लोगदो बी आशिल्लो. सो आमी फायर फायटींग स्टार्ट केली. आनीक उज्याची इन्सेंटिव्हिटी पळोवन आमकां रिएनफोर्स मागयलो. पयलो मडगांव मागयलो, कुडचेरे मागयलो आनी वेर्नाचो हेल्प घेतला आमी. अश्यो टोटल 4 गाडी आमी थंय ऑपरेशनाक हाडल्यो. सायमल्टेनियसली आमची सिनियर ऑफिसर डेप्युटी डायरेक्टर फायर राजेंद्र हळदळकर सर तेय पावले. डिविजनल ऑफिसर फ्रांसिस्को मेंडीस तेणीय आमकां मदत केली. आनी विदीन आमी 5 वरां भितर 5 वर सुमार आमी फायर बॅटल करून टोटल कंट्रोल केलो. आनी कॉज बी कांय कळना कित्याक कॉज आमी अजून शुअर ना कितें तेजेर आमी अजून कांय तरी आमी तें चालू आसा, अभ्यास चालू आसा. तेजे नंतर फायनलायज इंजर्ड बी कोण नो कोण इंजर्ड जावना आनी इस्टिमेटेड जालो कितलो लॉस जालो तो. पूण जी फॅक्टरी व्हेकल्सा ब्रेक पॅड मॅन्युफॅक्चर करपाक पावडर करताली ती, तेजो रॉ मटेरियल आनीक फिनिश्ड गूड अशें दोनी फुजाचेर डॅमेज जाला. वेरेज मशिनरीज मॅक्झिमम आमी सेव करपाक पॉसिबल जालें. अफगाणिस्तानात परतून एक फावट व्हडलो भुंयकाप जालो. अफगाणिस्तानाच्या पूर्वेकडल्या वाठारांत मध्यानराती 6.0 रिश्टर स्केलाचो भुंयकाप जालो. ह्या भुंयकापाक लागून 800 लोकांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा, जाल्यार 2500 लोक जखमी जाल्यात. भुंयकापाक लागून कितलींशींच घरां कोसळ्ळ्यात. लोकांक मातयेच्या डिगापोंच्यान काडपाचें काम चालू आसा.
दिवचोचे आझाद जामा मस्जिदीचे मोडिल्ले कंपाऊंड बांधून दियात, तेच बरोबर ते मोडला तांचे आड कारवाय करात अशी मागणी मस्जिद समितीन केल्या. नाजाल्यार कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जातलो अशें समितीचे म्हणणे. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्तो रुंदीकरण कामा खाला दिवचोच्या मुस्लिम वाड्यावयल्या मशिदीची कंपाऊंड पयलींच्या वण्टी पासून सुमार 1 मीटर भितर घेतला. व्हडली गेट लेगीत बसयला, मात आतां आनीक गेट जाय असो दावो करून एका गटान कंपाऊंडाचो कांय भाग मोडला. हे समोर सोदता की ऑगस्टाच्या 24 तारखेर सुमारे सकाळच्या 8 वरांचेर मुस्लिम वाड्यार आशिल्ल्या आझाद जामा मस्जिदी बाउंड्री वॉलाक एका जमान येवन पारयो आनी कुदळी घेवन ती तोडली. हे जावचें न्हय म्हणून आमी हेची कंप्लेंट बिचोली म्युनिसिपालिटीक 23 तारखेर दिल्ली. ही बाउंड्री वॉल बिचोली म्युनिसिपालिटीन बांदिल्ली अंडर म्युनिसिपालिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रपोज वायडनिंग एंड ब्युटिफिकेशन रोड फ्रॉम बिचोली बस स्टँड टू मुस्लिम वाडा बिचोली क्वार्टर्स. आझाद जामा मस्जिद कमिटी आनी ज्यांच्यानी हे कृत्य केल्या त्यांच्या भितर ह्या बाउंड्री वॉलाक लागून वाद आसलो. देखून बिचोली म्युनिसिपालिटी 26 फेब्रुवारी 2025 एका स्टे ऑर्डर दिल्ली. सांगपाक सामकें दुःख जाता की ही स्टे ऑर्डर आसतना हे स्टे ऑर्डरीचो अपमान करून त्या मॉबान ही बाउंड्री वॉल मोडली. म्हाका दिसता तेंच्यांनी बिचोली म्युनिसिपालिटी काउन्सिलाचे त्या ऑर्डरीचे अपमान केला, त्याच बरोबर बिचोली पुलीस स्टेशनाचो अपमान केला. हेची रिसर कंप्लेन आमी बिचोली पुलीस स्टेशनाकूय दिला, त्याच बरोबर हेची कंप्लेन आमी बिचोली म्युनिसिपालिटीकूय दिला. तर हांव कितें म्हणटा की तूं कसलो आसो पण तो एका तो प्रेसिडेंट म्हणून तुका जर नेमला न्हू तेन्ना सगळ्यांचे बऱ्या खातीर जाता आनी गांवाचे बऱ्या खातीर किंवा ते ब्युटिफिकेशन बरें फक्त गेट घालून बरें दिसना ते घाली जाल्यार तेंच्यांनी बरो गेट घातला, कितें सुंदर आसा आनी हजारांनी लोक भितरसून एका टायमार भितर वचूंक शकता, इतके बरे गेट आहा. ते बेश्टे तेंच्यांनी इश्यू रेज केला तो हेचो आनी हे स्वता हो प्रेसिडेंट हेणे नाका म्हणटा आनी हाय म्हणटा तो मदीं बदलता. तर हांव कितें म्हणटा अशें जावंक जायना. आनी हांव आतां गांवकार म्हणटा की सगळे गांवचे आमचे जे लोक आहा आमचे मुस्लिम वाड्याचे आमी एकूच आसा. आमी एकामेकाची फायट करूं शकता, आमकां नाका फायटींग नाका झगडी नाका, सगळे एकत्र येवन सगळ्यांनी बरे भाशेन हे सगळे कितें आहा ते म्हणजे सगळ्यांची आमची न्हू हेंची कोणाचीच न्हू तेंची सुद्धा त्या परके न्हू. तर आमी एकच म्हणटा की पिसफुली सगळे बरें जावंक जाय कितें आनी बरे भशेन हें सॉर्ट आउट जावंक जाय. उदका पुरवण संबंधी समन्वयाची कसलीच समस्या येवची ना. लोकांक बरी सेवा दिवपा खातीर आमी खासा करून उदका पुरवण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या वांगडा एकठांय रावतले वावुरतले अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार हाणें सांगलें. बरें सामकें सुंदर अशें डिसिजन सीएमाचें त्या वेगवेगळे 3 डिपार्टमेंट 3 हे केल्ले आसा, अपॉयंट केल्ले आसा, जबाबदार दिल्ले आसा. त्यामुळे हे तिगांचें कॉर्डिनेशन आहा पळय न्ही तें पक्का कॉर्डिनेशन जातलें, 100% जातलें. कळ्ळें न्ही. तातूंत आमचो सुभाष फळदेसाय आसा, हांव आसा आनी त्या वटेच्यान दिगंबर कामत आसा. आमचे ज्या जाग्यार जें कितें काम करपाक जाता ऑफकोर्स दिगंबर कामत आसा पळय न्ही ताजें चड रोल वॉटर सप्लाय आसचें ना, कारण वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटूच सगळें सुभाष फळदेसाय कडेन आयिल्लें आसा. त्यामुळे आमच्या दोगांचें डिपार्टमेंट वेगळें जालें म्हणटरी ज्या स्टाफान ऑप्शन दिल्लें आसा किंवा ज्या स्टाफाचें पोस्टींग आसा ते तुका वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटचें काम पळयतलें आनी कॉर्डिनेशना बाबतींत दुबाव घेवपाचें ना. फायनली सगळी मिनिस्टर कॅबिनेट आहा पळय न्ही तें सरकाराचें बरें काम लोकां कडेन व्हरपाक आसात न्ही, कळ्ळें न्ही. एकाच घरान 2 गणपती पुजेक लायतात अशें केन्ना तुमी आयकलां? वास्कोचे कवळेकार आनी कुंडयकार घराबो एकाच घरात 2 गणपती पुजतात. फाटलीं 70 वर्सां सावन ही परंपरा चलत आयला म्हणून घरचे सांगतात. एकाच घरात 2 गणपती पुजेक लायिल्ल्याचें तुमी आयकलां? पूण हय, वास्कोच्या कवळेकार आनी कुणेकार घराबो चवथीच्या दिसांनी एकठांय येवन एकाच घरात 2 गणपती पुजेक लायतात. फाटल्या 70 वर्सांच्यान 2 गणपती पुजेक लावपाची ही परंपरा चलत आयिल्ल्याचें घरची सांगतात. बदलत्या काळात लेगीत ह्या दोन्ही फॅमिलींनी एकचारान आनी एकवटान गणपती पुजपाची परंपरा राखून दवरल्या. याच निमतान देवा कडेन आशिल्लें नातें तशेंच फॅमिलीचो एकवट दिसून येता अशें तांचें म्हणणें. पयलीं पासून आमच्या घरान कुंडेकर आनी कवळेकर कुटुंब हे एकूच फॅमिली रावता. म्हागेलो बापूय हो अनंत कुंडेकर हो ह्या कवळेकर कुटुंबाचो तेंगेलो बाचो आनी तो ल्हानपणा पासून तो बाचो ह्याच घरान ल्हानाचो व्हडलो जालो आनी आमी सगळे ह्याच घरान रावताले.
म्हणून तेन्ना कितें जालें तेन्ना एकूच आमच्या घरान एकूच गणपती पुजतालो म्हणल्यार कोळेकाराचो बरें पयलीं म्हळ्यार खूब पयलीं आमकां तें खबर जाना मे बी इवन 80 years बॅक म्हणटकूच तेजे नंतर कांय ते पयशे गेले बरे आनी तेजे नंतर अशें जालें की आमच्या शेजाऱ्यांक थोड्यांक दिसलें की कुणेकार आनी कोळेकार एकूय कित्याक कुणेकार एक फॅमिली आनी कोण सेपरेट कम्युनिटी आसा मागीर तेंच्यांनी आमच्या घरान एक वर्सा गणपती दवरलो आनी आमी तो सांगता म्हणल्यार तो आमी तो आनी तेंच्यान टॅग मारलो आयलो की इट इज अनंत कोंडेकर म्हाज्या बापाचें नांव लावन बरयलें म्हणून आमकां म्हणून आमचो गणपती म्हणून पूण आमी तो वर्सा तो गणपती पुजलो ना कित्याक आमकां दिसतालें की घरा एका घरान 2 गणपती कित्याक तेन्ना एकूच गणपती आसा तोच पुरो आमकां पूण तेन्ना आमी म्हज्या आई बाबान प्रसाद घेतलो आनी प्रसादाचें सांग की तुमच्या घरान तुमच्या घरान देव येयल्लो आसलो तुमी तसोच खंय तरी असो अंधान तरी दवरलेलो आसा तेन्ना पळय कोण तो आनी त्या प्रमाणे ताची कितें तरी फुडलो उपाय करपाक जाय मागीर आमी परतो प्रसाद पाकी घेवन ते मागीर विधीपूर्वक म्हणटकूच आमचो हे गणपती पुजता तेजे बरोबर ताचें विसर्जन केलें. पूण आमचें हांगा पयलीं कितें जातालें खूब अशी फेमस आशिल्लें घर आनी व्हडले व्हडले देखावे करताले ते देखावे पळोवपाक अशी लायन व्हडली रस्त्यार लागताली खंय आनी खूब लोक येतालो हांगा गणपती पळोवपाक आनी ती चित्र पळोवपाक तेन्ना साकून आमचें घर हें फेमस आसा आनी आतां सुद्दां आमी इतली ते पयलींच्या सारकीच म्हूण देखावे करिना पूण अशें आमचे भशेन देखावे करून खूब अशी मजा करता दोनूय कुटुंब आनी इतली सारकी आमी मजेन रावता की केन्ना ही आमची चवथ येतली आनी आमी सगळीं खूब वर्सां पासून आतां हें इतलें आमचें चलता. आमी जेन्ना सोशल मिडियाचेर बीन घालता हे 2 गणपतीचे फोटो तेन्ना आमकां खूब जाणां लोक विचारतात की तुमचे 2 गणपती कशे कितें काय म्हणून आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान ही स्टोरी लोकां मेरेन पावतली त्या खातीर तुमकां पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. आनी जेन्ना गणपतीच्या बद्दल उलयता तेन्ना एवरी चवथीक आमी एक आतुरतायेन वाट पळयता. आमची म्हटल्यार एक परंपरा कशी चालू आसा एक 70 वर्सां सुमार चालूच आसा ही परंपरा आनी आतां जशी सांगल्या ते भशेन हिस्ट्री ती लोकां मुखार पावतली म्हणून आमकां आयज अभिमान दिसता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात फुडले कांय दीस म्हटल्यार 1, 2, 4, 5 आनी 6 तारखेक उटंगाराचो पावस पडटलो. तशेंच सप्टेंबराच्या 3 तारखेक हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केलेलो आसा. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. वीज खात्या कडल्यान परवानगी घेनासतना घरात बसयल्ले इन्व्हर्टर आणि जनरेटरा आड कारवाय करतले लोकांच्या हिता खातीरूच हो निर्णय घेतला. केपें तालुक्यांत घडिल्ली घडणूक अत्यंत दुर्दैवी आसा. भविष्यात अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय म्हणून लोक जी बेकायदेशीर कृत्यां करतात तांच्या आड कारवाय करतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिली. केपें तालुक्यांत घडिल्ल्या घडणुकीच्या फाटभुंयेर मंत्री उलयतालो. जनरेटर आणि मोठे इन्व्हर्टर जे आसा तो जेन्ना लायट वता तेन्ना करंट बॅक जाता आणि करंट बॅक केल्या नंतर त्या जवळपास जी घरां आसा ताका प्रॉब्लेम जावंक शकता. कारण आणि दुसरी गोष्ट ज्या कडेन रिपेर काम चालू आसता आमच्या इलेक्ट्रिशियन असो लायनमॅन असो लायनमॅन असो हे जे काम करतात तांकां जिवाक घेवपाक हे सगळे केल्या नंतर आमचे एक्शन आमी सगळे डिफायन केल्ले आसा. वी कॅनॉट ओवररूल द एक्ट. व्हेरी इम्पॉर्टंट. नो बडी कॅन ओवररूल द एक्ट. आमचो एक्ट हो सेंट्रल बेज एक्ट आणि सेंट्रल बेज एक्ट आसा मोटर व्हेकल एक्ट कसो आसा तसोच आमचो एक्ट आसा आणि आमची मॅक्झिमम डिसिजन आर टेकन बाय JERC आणि रेग्युलेटरी कमिशन आसता आमचें इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन ही डिसिजन घेता. आनी त्या खातीर खंयचीय डिसिजन घेता आसतना जर ते लोकांक आवडना जाल्यार तेचेर आमकां विचार करचो पडटा. वी कॅन ओन्ली डिले द डिसिजन. वी कॅनॉट स्टॉप टेकिंग एनी डिसिजन बेस्ड ऑन द एक्ट. हे लक्षात घ्या. आनी त्या खातीरूच आमकां हें इम्प्लिमेंटेशन करचेंच पडटा कारण तातूंतल्यान लोकांक धोको आसता आमच्या स्टाफाक धोको आसता
आनी त्या खातीर ह्यो गोश्टी आमकां करपाक जाय. दुसरी गोश्ट आतांच म्हाका एका वार्ताहरान विचारलें की मिटर आमी भायर काडून हे JERCन कंपल्सरी केला. खूब जाण प्रश्न विचारता की तुमी जेन्ना मिटर बदलता किंवा स्मार्ट मिटर करता तेन्ना हो प्रश्न कित्याक? हो प्रश्न आमचो न्हय, हो प्रश्न JERCचो. आनी JERC जें कितें आमकां सांगता, JERC म्हणजे जॉयंट रेग्युलेटरी इलेक्ट्रीक कमिशन, हे जें कितें आमकां सांगता तें आमी करपाक जाय आनी तें आमी पाळपाक जाय. हो कायदो आमचो न्हय, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या माध्यमांतल्यान हो कायदो केलो आसा आनी बरें कितें वायट कितें थंय जे बुजुर्ग मनीस आसा तांकां सगळें खबर आसा. आनी त्या खातीर अशे कायदे जेन्ना येतात तेन्ना पब्लिकानूय तातूंत म्हत्व दिवपाक जाय. कारण काल जी गोश्ट जाल्या केपें तालुक्यांत ती अत्यंत घातक आसा. म्हापशा दिसा उजवाडाक महादेव गोसावी ह्या दुबावितान वामन सदन इमारतींतले सेल टावन रबर स्टॅम्प हे दुकान फोडले. सुमार 60,000चो माल फारयलो. उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. CCTV कॅमेरात चोरयेचो पुराय प्रकरण कैद जाल्लो आसा. CCTVच्या आदारा वयल्यान पुलिसांनी चोराक कांय वरां भितूनच अटक केली. फोंड्या शिंदळकी वेवसाय सुरू आशिल्ल्याची धक्कादायक घडणूक उक्ताडार आयली. फोंड्या पुलिसांनी 30 ऑगस्टाक एका हॉटेलाचेर धाड घालून शिंदळकी वेवसायाचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेंत एका चलयेची सुटका केली. ह्या प्रकारांत अस्तंत बंगालांतल्या नजीम जमेदार आणि अजमगड उत्तर प्रदेशांतलो दुबावीत राजेश गौड ह्या तिगांकूय अटक केल्या. उपरांत तांकां 6 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायली. जाल्यार चवथो दुबावीत SK कुरेशी हाचो सोद घेवप चालू आसा. स्टेशनाचे PI विजयनाथ कवळेकर आणि त्याच्या स्टाफांनी शेनवारा राती एका फोंडेच्या हॉटेलार रेड घातली आणि थंय तांकां 3 जाण जे वेश्या वेवसाय गुंतलेले तेंच्यांनी ताब्यात घेवन तांकां अरेस्ट केल्ली आसा. शेनवारा राती ही घटना घडलेली आसा. त्याच बरोबर एका चेडवाची सुटका केल्ली आसा. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे जेन्ना आयताराक ह्या तिगांकूय कोर्टान हजर केले तेन्ना कोर्टान तांकां 6 दीस पुलीस कस्टडीक दवरपाची ऑर्डर दिल्ली आसा. सद्याक फोंडा पुलीस स्टेशनाचे PI विजयनाथ कवळेकर यांनी केल्ले कारवाये बद्दल त्यांचे फोंडा एरियेन स्थानिकां कडून स्वागत तशेंच तेंचे कौतुक केल्लें वयता. त्याच बरोबर बाकीच्या काही हॉटेलाचेर नजर दवरची अशी मागणी स्थानीक लोकांक करीत आसा. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.